उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनचे डायरेक्टर जिंगडे, जिल्हा पंचायत सदस्य बाप रमेश भोसले, तुमची हेडमिस्ट्रेस शीतल कदम, PTA चे अध्यक्ष बाप नारायण सावंत, सरपंच बाप विशाल नाईक, सरपंच जयेश नाईक, त्याचबरोबर सरपंच केरी तृप्ती नाईक, दिलीप नाईक, समोर असलेल्या PTA सगळे मेंबर्स, हांगासर जमिल्ल्या सगळे माझ्या मोगाळ भाव भयणानो, पत्रकार मित्र आणि स्टुडंट्स सगळी फ्रेंड्स, सगळ्यात पयली हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर शुभेच्छा भेटयता. आयचो दीस तुमच्या खातीर खरोखरूच एक बरो दीस आसा. हांव म्हणटलो भाग्याचो दीस आसा. नारायणान सांगले त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट 33 वर्सांच्या उपरांत हायर सेकंडरी रिनोवेट जाता आणि रिनोवेट जाल्ल्या हायर सेकंडरी तुमच्या सगळ्यांना येवपाक मेळटा. एका वर्साच्या पयलीं बाब नारायण आनी ताची PTA ची टीम सकाळी फुडें म्हज्या घरा कडेन आयली. म्हाका म्हणपाक लागली दोतोर कांयच ना, तूं हायर सेकंडरी यो. म्हाका दिसलें फंक्शन बिक्शन कितें आहा. यो म्हणटकीर म्हणाले फक्त यो आनी चल म्हणपाक लागली. एकदां तरी तूं यो. आनी मातशी आमले कितें कार्यक्रम ना तूं येवपाकूच जाय म्हणून फाटीकूच लागले. बरें भाऊ म्हणलें हांव येता. हांवें एक्चुली डायरेक्टराक फोन मारलो यो म्हणून. ताका कितें आनी काम आशिल्लें. हांव येयलो आनी येवन पळय जाल्यार खरोखरूच स्थिती अत्यंत वायट परिस्थिती आशिल्ली. ना भुरग्यांक लॅब सारको आशिल्लो, ना क्लासरूम सारको आशिल्लो. म्हाकाय वायट दिसलें. बीग अ चीफ मिनिस्टर आनी बीग एड्युकेशन मिनिस्टर अशी परिस्थिती खंयच्याच हायर सेकंडरीची आसची ना. हांव मुद्दामून परत सांगता. आनी ज्या हायर सेकंडरींत 500च्या वयर भुरगीं शिकता ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट जावपाची गरज आशिल्ली. प्रोजेक्ट इतक्याच खातीर उरिल्लो. हांवें आमदार गोविंद गावडे हाकाय विचारलें की कित्याक उरता प्रोजेक्ट काय म्हणून. ना म्हणपाक लागलो वांगडा नवी हायर सेकंडरी बांदपाची आसा, तिचो जागेचो प्रोसेस सुरू आसा. आमकां कोमुदती कडल्यान हो प्रोसेस गेली 5 वर्सां चालू आसा. आमकां जागो मेळटा आनी आमी नवी हायर सेकंडरी बांदली. हांव मुद्दाम म्हणजे हांव 6 वर्साच्या टेनिगरान हांव खंयचीच हायर सेकंडरी आनी स्कूल रिनोवेट करनासतना दवरूंक ना. मुद्दामून सांगता. 100% हायर सेकंडरी आनी स्कुलां रिनोवेट करपाक हाताक घेतलो. हांवें मागीर सांगलें नवीन हायर सेकंडरी बांदपाच्या सायडीक दवर. तो जेन्ना प्रोसेस चालू जाता तो जावन. बट ही हायर सेकंडरी रिनोवेट करप गरज आसा. PWDच्या सगळ्या इंजिनियरांक आपयले आनी तांकां एकदम शॉर्ट टेंडर काडपाक लायलो. 2 कोटी रुपया खर्च करून आज म्हाका दिसता पयलीं आसली तेच्या पेक्षा 100% बरी हायर सेकंडरी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या PWDच्या एंटायर टिमीक, कॉन्ट्रॅक्टराक. कारण हें काम तशें जिकरीचें काम. एखादी नवीन बांदपाक सोंपें. नवीन बांदलें सुरू केलें पण एके वाटेंतल्यान हायर सेकंडरी चालू आसा तें शिफ्टिंग करून थंय दवरप, आसा तें डॅमोलिश न करता तें स्ट्रक्चर कशें करप हें तशें कठीण काम. पण तरी सुद्दां तांच्यांनी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम जरी PW हेका आपल्या PTA नारायण आनी तेंच्या टिमीक म्हाजे कडेन 4-5 फावटी येवचें पडलें. मातशें कितें उरलें हांव परत एकदां फोन मागीर तेंची स्पीड परत आनीक स्पिडीन जाता. इलेक्ट्रिकल, टॉयलेट वर्क्स आनी बाकीचे सगळे रिनोवेशन 2 crores रुपीज आमी तेंचेर खर्च केले. आनी खरोखरूच म्हाका आज समाधान जाता की खूब बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकता. पण इतल्यान सोंपोंक ना. म्हणजे ये तो सुरवात आहे आमी म्हणटा तशें. हांवें कित्याक म्हटलें तर आमकां नवीन बिल्डींग तांकां दिवपाचें आसा. तेजो प्रोसेस खंयसरूच फाटीं उरूंक ना. हांवें आतांच म्हाज्या डायरेक्टराक सांगलां. ओके, इवन दो रमेशा कडेन उलयतालो की आमकां नवीन फक्त जालां कितें हांगासरली कोमुदातीची कमिटीच अस्तित्वांत ना. आपल्याक प्रोसेस आनीक लांबता आनी तो प्रोसेस शॉर्टकट करून म्हाका दिसता आमी एप्रॉक्सिमेटली 5,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही तेंचे कडल्यान एक्वायर करून हायर सेकंडरी प्रशस्त अशी